Hi everyone, welcome to my channel Sarina Cunha vlogs. सो तुमकां सगळ्यांक खबर कोण म्हगे सबस्क्रायबर्स आहाय तांकां खबर आसतली ह्या चॅनलाचेर हांव रेसिपी शेअर करतालें आनी जायते पयलीं हांव चिंतालें धाकटेशे व्लॉग्स करपा पूण कॉन्फिडन्स येनाहलोलें पूण आतां फायनली हांवें एक धाकलोसो व्लॉग शूट केला 13th of April एक्चुअली आमी गेलोलीं कर्जत विकेंडाक तो हांवें चिंतलें एक धाकटोसो व्लॉग तुमकां शूट करून घालतो म्हूण सो होप यू ऑल लायक इट. सो 13थार आमी सकाळीं अरावंड 11:30 भायर सरलोली. इट इज अरावंड 2.5 hours ड्रायव फ्रॉम अंधेरी टू कर्जत. सो ते आमी एक्चुअली 11:30 भायर सरलो तें 2.5 दाखयताली पूण आमगे एक बॉम्बे ट्रॅफिका चोयल जाल्यार सांगो जायना खंयच्या टायमार ट्रॅफिक जॅम जाता आनी टायम वयता सुबेज. पूण आमकां थिंग पावता अरावंड 3 hours लागलोली. सो आमी स्टॉप खंय करूं ना वाटेचेर कित्याक आमी ऑलरेडी ब्रेकफास्ट बा करून भायर सरलोली. सो तुमकां होप हो धाकटोसो व्लॉग लायक जातो म्हूण आनी तुमकां लायक जात जाल्यार प्लीज लायक शेअर आनी सबस्क्रायब कराय आनी सबस्क्रायबा कुशी बेल आयकॉन आहा तो प्रेस कराय कित्याक गोडे हांव हेजे मुखार धाकटे ब्लॉग शूट करून घालतलें सो तुमकां मागीर तें नोटिफिकेशन येतोलें. हिंग एक्चुअली बॉम्बे आमकां सुबेज आहा गोरमी. तुमी म्हाका सांगा या हूंय सान चोयताय ती तुमगे थिंग केशें आहा तें कित्याक हिंग सुबेज आहा सामकी गोरमी आनी देनप्रांची तरी भायर सरपाकू मेळना सामकें सुबेज जाता. सो हो म्हगे धाकलो बाबा एल्कन हांव बाबा आनी म्हगे घोव गेलोलीं घोव तरी विडियोचेर येवपाना. ऑलमोस्ट 3 hours आमी हिंगा तेंगे रिसॉर्टा एंटर जालें आतां ऑलरेडी. तेंगे मेन गेट रेडिसन हॉटेल. ओके सो इट वॉज अ ब्युटिफूल एक्सपिरियन्स ओवर हियर. सो आफ्टर 3 hours आमी पावल उपरांत मागीर आमकां तेणें आमगे रूम बीन दाखयलो. सो आतां मी धाकटोसो रूम तेजी एंटर रायट हँड सायड गेल्यार एक धाकटोसो वॉर्डरोब आहा ही सायडीन रायट हँड सायड गेल्यार वॉर्डरोब. तुमकां एक धाकटेशें कॉफी एंड टी टेबल दिलो आहा सो तेंगे चॉकलेट दिलो आहा. एक धाकटेशी फ्रीज आहा पूण फ्रीज एम्प्टी आहा फ्रिजीन कांय ना आमी भरपाक कितें आनी घालपाचें आमगे लगेज आनी हे सायडीन टी वी आहा आनी एक धाकटेशें टेबल आहा हिंगा. आनी स्ट्रेट फेसींग हो तेंगेलो हिंगा स्ट्रेट फेसींग स्विमींग पूल विथ अ स्मॉल गॅलरी आवटसायड. आमगे एक्चुअली व्यू बरो आहलोलो ता स्विमींग पुला ऑपोजीट बरो आहलोलो. आनी तेंगे एक बेड आनी हो तेंगेलो वॉशरूम. हिंगसान तुमकां आतां हांव भायल्यान थोडोसो व्यू दाखयता. भायल्यानसान बरें आहलोलें ब्युटिफूल सामकें आनी इवनिंग टायम आनी बेटर कित्याक हो टायम आमी पावलाय तो मातशें वोत आहलो त्या टायमार म्हाका भायल्यान वचों मेळोना आनी जेवपाचोय टायम जालोलो. सो आफ्टर दीस आमी मागीर जेवपाक गेलीं. हिंग सायडीन लेफ्ट हँड सायडीन हिंगसान स्ट्रेट दिसती पडटा थिंगा स्विमींग पूल.
एक्चुली इवनिंग टायम आनी बरें कित्याक वोत मातशें ना तेदोन बरें दिसता भायल्यान वचपा. सो हें तेंगे आख्खी व्हडली प्रॉपर्टी आनी दुसरे सायडीन आनिकूय आहा तेंगेलें प्ले झोन आहा ते सायडीनूय आनी तेंगे बरें व्हडलें आहा ती प्रॉपर्टी. सो हें तेंगे वॉर्डरोब हिंग 2 वो 3 कितें शेल्फ आहलोलीं आनी तेगे लेफ्ट हँड सायड तेंगे लॉकर सिस्टमूय आसा. तातूंत कितें जाय जाल्यार मागीर तुज्यान लॉकरा तुगे इम्पॉर्टंट कितें आहा जाल्यार लॉकर सिस्टमूय आहा हिंगा अवेलेबल. आयनींग बोर्ड बा सगलें आहा तेंगेलें. इवन हेअर ड्रायर पासून दिलो आहा तेणी. सो हें मातशें थोडोसो रूम टूर शूट केला आनी मागीर आमी रोखडीं जेवपाक गेलीं कित्याक ऑलरेडी 3 o'clock जालोलीं आनी चड टायम लेट जालोलो चुबेज टायम. सो आमी ऑलरेडी गेलीं मागीर. सो तेणें आमी पयलीं सॅलड सर्व केलें आनी आमी बटर चिकन आनी फीश फिंगर्स आनी नान ऑर्डर केलोलें आनी बरें आहलो तेंगेलें टेस्टी जेवण सगलें एक्चुली. म्हणजे आमी दनपार खायलें तेंय बीन तेंगे लंचूय इतलो टेस्टी आनी डिनरूय इतलो टेस्टी. सो मागीर इवनींग आमी मातशी कोत रेस्ट केली आनी मागीर मातशें लेटर इन द इवनींग आमी स्विमींग पुलान येयलीं. एलकनान बरें एन्जॉय केलें थिंगां. म्हाका दिसता तो फर्स्ट टायम हितू एन्जॉय केलें म्हूण उदकान. तो सदां भितालो उदकान सुबेज वचना आहलो पूण हे पाट तेणें फर्स्ट टायम एन्जॉय केलें आनी तेका भायरूय येवपा नाका आहलोलो. सो तेका लागून म्हाकाय मातशें कोत रावपा पडलें थिंगां. पूण एनीवेज तो हॅप्पी आहा जाल्यार म्हाकाय प्रॉब्लम रावना रावलें मातशें आनी तेणें बरें एन्जॉय केलें. सो आमी हिंगा सॅटर्डे आफ्टरनून पावलोलीं. अरावंड 3 o'clock आमगे चॅक इन जालें आनी नेक्स्ट डे संडे अरावंड 12 o'clock आमगे चॅक आवट जालें. हेर सगलें बरें आहलो हिंगा पूण हालीं एक मातशें म्हाका दिसलें की तेंगे टायमींग मातशें उणें आसतालो कित्याक चॅक इन 3 o'clock जाल्यार चॅक आवट 12 o'clock म्हणजे हार्डली एनी टायम आमकां सुबेज टायम मेळना. पूण तरी आमी एन्जॉय केलें आनी बरें जालें. एक्सपिरियन्स बरें आहलोलें आनी तेंगे स्टाफ बा सगलें एकदम बरें सगलें. सो होप यू ऑल गायज एन्जॉय दीस ब्लॉग. धाकटोसो शूट केलो तो तुमकां लायक जाला आसतो म्हूण हांव सोजमोतां आनी तुमकां लायक जालें जाल्यार तुमी म्हाका सबस्क्रायब कोराय, शेअर कोराय आनी लायक कोराय. थँक्यू गायज फॉर वॉचिंग.